सांग्यार वीज खात्यान काम करपी देविदास वेळीपाच्या मरणा संदर्भात कारवाई जावची म्हण बिरेस्तारा गोंय शिवसेनेन मुखेल विद्युत अभियंत्याक निवेदन पत्र भेटयले। जेई कामा वयल्यान काडून उडोवचो म्हण शिवसेनेची मागणी आसा। आरडेक्सका खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ते दीस जेई एज पर जेई रिपोर्ट दोन कडेन लायन फॉल्ट आसा। सो एक कडेन तो जेई गेलो, दुसरी कडेन आमगे स्टाफ एनी प्रॉब्लम आसले रोखडे अटेंड करपाक। एंड एस्पेशली देवदास कोण आसा इज अ हार्ड वर्कर, डिवोटेड फेलो। सो इन दॅट दिस वन ही मायट हॅव गॉन एंड लायन स्ट्रिंग करतना ते फाटल्यानचे एक मेसेंजर वायर थ्रू लिकेज करंट येवन इलेक्ट्रिफिकेशन जालें। फर्दर कितें आसा एक्झॅक्ट रिपोर्ट घेता। एंड मीन वायल तेंक कितें हेल्प करपाची आमी ऑलरेडी केलां। पयलीं आमी 5 lakhs रुपीज दिताले कॉम्पन्सेशन। नाव वी हॅव एनहान्स्ड 6 to 7 lakhs. And immediately Monday order धाडून दिली तेका, and they already submitted the bill to accounts. Within a day or two will come. So immediate relief family medley. Then we'll send our officers to pursue further government job for the wife or because children are minor. So only we have to see. I think she is not educated. Now how government will consider, or they have to put in some other department. And that is done by personal department for all over Goa. They will not particularly give in electricity area, but त्यांका रोस्टर असतो सिनियर। आज आम्ही शिवसेनातर्फे जो देविदास वेळी हो जो हेल्पर आसा ताजे जो वाडे सांगे हांगा 25 तारखेक जो लायनमॅन जेन्ना ड्युटीर आसतना ताजो जो दुर्दैवी ताजो अंत जालो, ताका लागून आज आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा ताका आज मेमोरेंडम दिले। आणि आज आमी तांचे कडेन मागणी केली की हें जें प्रकरण आसा ताची निष्पक्ष इन्क्वायरी तांणी करची। आणि ताका लागून आमी तांचे कडेन मागलां की ह्या हातूंत भितर जे कोण जेई आसा किंवा जे लायनमॅन आसात तांकां पयलीं तर तांणी सस्पेंड करचें, कारण ते त्या जॉबार आसतना ही इन्क्वायरी जावंक शकना। सो जरी तर ते तांचे डिपार्टमेंट ह्या हाजेर सिरियसनेस आसा जाल्यार तांणी ही इन्क्वायरी तांकां पयलीं सस्पेंड करची आणि इन्क्वायरी करची, आणि जाता ते बेगीन 15 दिसां भितर ही इन्क्वायरी पब्लीश करची। तशेंच आमी तांचे कडेन मागलें की आमकां आयकूं आयलें की तांच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आज तांच्या फॅमिलीचेर एक चेपण हाडिल्लें जाता की तुमी हाजेर जर तर सिरियसली मुखार इन्क्वायरी मागत जाल्यार तुमकां जे कितें फायनान्शियल बेनिफिट्स कितें ते मेळटले ते मेळपाक सुद्दां तुमकां प्रॉब्लेम जातलो। ह्या हाजेर सुद्दां आमी तांचे कडेन उलयलीं आनी तांकां सांगलें की आज जे देविदास वेळी हो करता सवलता पुरुष त्या घरांतलो आज ना जाला, एक ताची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, आज तांकां बापूय ना, आनी इतलें जावन सुद्दां जर तर ताका जे आज कितें ते बेनिफिट्स मेळपाचे हाजेर हें करतात ते बेनिफिट्स आज ताजे आज ते हक्काचे जे ताका मेळटलेच। हाजे व्यतिरीक्त आज ताजे जो जिवाची लॉस जाला तशें ताजी इन्क्वायरी जावपाक ताचे फॅमिलीक न्याय मेळपा जाय। आनी मुखार अशे देविदास वेळीप सारके जे बाकीचे हेल्पर आसा जे आज डिपार्टमेंटाच्या दबावा खाली येवन जांची जी कामां नासता तरी पूण तांकां ते करची पडटात, ह्यात अशे दुसरे जे हेल्पर आसा तांचो देविदास वेळीप जावंक जायना म्हणून आज आमी मेळ्ळी आनी आमी तांकां एक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। जरी तरी तांचे कडल्यान आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळना जाल्यार आमी हांगा मुखार हातून व्हडलें आंदोलन करतले आनी आमी तांकां घेराव घालतले आनी आमी रस्त्यार येतले।